शेतकरी कष्टकरी समाजात तोडके होते. तोडकेपणाची झळ अजूनही या शेतकरी कष्टकरी समाजात आज लागत असताना मी पळतात. तरी असताना ह्यात शेतकरी कष्टकरी समाजातल्या पोशाख जन्माक आयिल्ले भुरगे भाऊसाहेब बांदोडकरान गोंयच्या बहुजन समाजाक खंय पावोवपाचो प्रयत्न केलो आनी आज गोंयचो बहुजन समाज तुमच्या बरगट्ट्या वाटेर आज वता हें आज चिंतन जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. शिक्षण, शेती आनी खास करून एक दूरदृष्टी आशिल्ली. भाऊसाहेब बांदोडकर हो बहुजन समाजाचो कैवारी अशें आमी सातत्यान म्हणत आयिल्ले आसा. फक्त 12 मार्च आनी 12 ऑगस्ट हे 2 दीस जे दीस आसात ताची याद त्या 2 दिसां पुरती न करता आसतना म्हाका दिसता गोंयच्या इतिहासान भाऊसाहेब बांदोडकरांचें नांव आनी ताचें स्मरण दैनदिनी आसता. आनी म्हणूनच आजच्या ह्या पुण्यनिती निमतान तांकां आर्गां ओंपता. तांचे आत्म्याक चिराशांती लाभची अशें श्रीचरणी प्रार्थना करता. आनी युवकांक हांव उलो मारतलो कारण भाऊसाहेब बांदोडकर युवकांक मुखार व्हरपा खातीर खास करून खेळ आनी शिक्षणाक भितर ताणें एक नवचैतन्याची घडी बसोवन दिल्ली आशिल्ली. तातूंतल्यान तुका प्रेरणा मेळटा. तातूंतल्यान आपूण खंय फाटीं उरलो जर जालो जाल्यार दबाज्यान मुखार वचपा खातीर ती स्पीड घेवपाची ती बुनियाद त्याच भाऊसाहेब बांदोडकरान घालून घेतिल्ली वेगळे वेगळे शैक्षणीक संकुलांतल्यान आनी खेळामळाच्या संकुलांत. गोंयान भितर आज कितले खेळगडे खेळ्ळे. आज शिक्षणाचो दर्जो जो आसा तो जंय जंय वाडत वचपाक जाय. ताचो स्टेटस सद्याक कितें आसा हें शहानिशा जावपाची आनी तें करून घेवपाची जबाबदारी आज युवकांची आसा. आनी ह्याच गोश्टी कडेन हांव म्हणटलो की आमी प्रत्येक वर्सा भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या गळ्यान आमी हार घालतात. पूण एकूच गोश्ट त्याच भाऊसाहेब बांदोडकरान आमकां एक सांगून दवरलेलें आसा की कोणा मुखार झुकपाक जाय. कश्ट करात, स्वता हिमतीचे बळाचेर मुखार वचात कारण साधन सुविधा खूब आसात आनी ह्या साधन सुविधा निर्माण केल्ले की अजुनूय स्थिती भक्कम आसात आनी ही भक्कमतेचो पांयो जर कोणी जर घातलो जाल्यार भाऊसाहेब बांदोडकरान घातिल्लो आसात. ह्या वेळाचेर चड न उलयता आसतना हांव इतलेंच म्हणटलो ताजी यादी ताजी स्मृती कायमच्या स्मरणान दवरता आसतना आठवणीन हाडटा आसतना ते वास्तवीक त्या रुपान तेजें अंमलबजावणी जावप ताजे विचार घेवन मुखार वचप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. कारण आज शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान युवकांक विचार आयिल्ले आसात पूण विचार खंय पर्यंत आसात तो आज ह्या युवकांनी विचार करपाचो आसा. कारण फुडार कोणाचो जावपाचो आसा. फुडार आजच्या युवा दमाच्या तरणाटे पिढीचो जावपाक जाय. भाऊसाहेब बांदोडकर कोण आशिल्लो हें आजच्या भुरग्यांक कळपाक जाय. आनी म्हणूनच आज स्वतंत्र गोंयान भितर स्वतंत्र विचार निर्माण जावन आपूण स्वतंत्रपणे उबो रावपाची धमक आनी ताकद हीच त्या भाऊसाहेब बांदोडकरान आमकां प्रत्येकाच्या दारादारांनी घराघरांनी वाड्यावाड्यांनी खेडेगांवांनी आमकां शाळा पावोवन दिल्ली आसा. पूण आज आमी दुसऱ्यांचेर डिपेंडंट आसतना आमकां पळयतात. म्हणूनच इंडिपेंडंट तुमी जावचे होच मातसो आजच्या युवकांक सल्लो आसा सगळ्यांक. पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांची पुण्यतिथी आणि दर वर्सा आम्ही हांगा येता. तशेंच तातूंत पयलें आसता की आमचे भाऊसाहेब बांदोडकर जेन्ना ते मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना गांवांनी त्यांनी शाळा बांदली. भुरग्यांक शिक्षणाक
खातीर गांवांनी हे शाळा बांदून भुरगीं शिकपाक लागलीं. तशें इंडस्ट्रियलायजेशन जालें, लोकांक रोजगार मेळ्ळो. तशेंच कलाकारा खातीर तूं पयला आसतलें पणजे आमचे कला अकादमी बांदली. तशेंच टॅक्निकल इन्स्टिट्यूशन जे आसात ते सुद्दां प्रमोट तेणी केले, जेणे करून लोकांक भुरग्यांक आमकां रोजगार मेळचो. सो हे आमी आज आमी हांगा येता 12 मार्चाक आमी येता आनी ते 12 मार्चाक आमी हांगा फर्मागुडी स्पोर्ट्स डे मनयता. कित्याक ते एक स्पोर्ट्समॅन आशिल्ले, बरे बॅडमिंटन प्लेयर आशिल्ले. सो हे सगळे तेंचे विचार, तेंचे जे फुडें जी आमची यूथ जनरेशन आसा, फुडले तांकां कळचें की तेंचे विचार आनी तेंचे विचार घेवन फुडें वचपा खातीर आमी हे सगळे जे आमी प्रत्येक वर्सा हांगा जमता लोकांक कळपा खातीर, भुरग्यां खातीर विचार करपा खातीर तेणी जे काम गोंया खातीर केलां इतलें सांगता आनी मागीर